मंगळारा तामसोडो दारबांदे हांगा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खैरीच्या झाडाची तस्करी करपी 11 जाणांक अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 गाडयां सयत एक पिस्तूल तशेंच 4 लाख रुपया जप्त केल्यात। कुळेच्या रान खात्याचे अधिकारी नारायण प्रभुदेसाय यांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केली। ही गाडी जी आसा पळय न्हू आमी ती सर्वे नंबर 7 धारबांदोडा तामसोडो धारबांदोडा विलेज धारबांदोडा तालुका हांगच्यान आमी ही जप्त करून हाडला। हे जेन्ना आमी गाडी सर्वे नंबर 7 पावले तेन्ना ही गाडी लोड आशिल्ली। हे किशा कॅटेच्यू म्हळ्यार खैरीची हे लाकूड आसा, हे खूब महाग आसा लाकूड, बरें सायला पेक्षाय महाग आसा। हे लाकूड हाजे बारीक बारीक चिप्स मारून ते हाका कत्था खैर कात काडपाक यूज करता आनी हे किलोनी वता आनी हाजो मार्केट वॅल्यू खूब आसा, तेन्ना ताचे खातीर ही चोरी जाता। आमी ऑन द स्पॉट 7 लोकांक रेड हँडेड आमी धरलेडेन आसा, जाग्यारूच धरल्यात आमकां सर्वे नंबर 7 धरल्यात आमकां। आनीक मागीर इन्वेस्टिगेशन करतरीत तांचे कोण ते मास्टर माइंड आसा ताका आमी मागीर रातच्यो 12 सुमार राती अरेस्ट केला आनी ताचें नांव आसा संदेश नायक ओरिजिनल आई गांवचो महाराष्ट्रा, पूण सद्याक गोंयानूच रावता पर्या अशें म्हणून आमी सद्याक दिसती म्हणलो। ताका आमी अरेस्ट करून सद्याक तांकां आमी ऑफेंडराक आमी आतां मेडिकलाक हें केल्या। सगळे मरे 11 लोक आसा, 11 गाडयेन मरे आमकां हे गाडयेन आमकां एक मशीन मेळ्ळा, कटर चेन सॉ कटर मेळ्ळा, बॅटरी ऑपरेटेड चेन सॉ मेळ्ळा आनी हे लाकडाची आनी थोडे लाकूड सायटीर बी आसा। एक अंदाजीत किंमत अशी 1 लाख रुपया आसतली। 12 सुमार सीज केले, धारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले। तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हण तो ताका मागीर मास्टर माइंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले, मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन, ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले। 7-4 11 जाले सगळे। ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला की काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा। ताका केरी धरलेडीन आसा, पयलीं फोंड्याय धरलेडीन आसा आनी पेडण्याय धरलेडीन आसा आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता ते। एक एअर पिस्तॉल्स दिसता, इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स। कॅश 4 लाख ताचे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा आनीक 2 अंगठी आसा आनी एक चेन आसा। प्रथम दर्शनी अशी दिसता की काय म्हणल्यार ती गोल्डाची आसपाक शकता, बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन बाय द ऑथरायज्ड गोल्ड डीलर। आय कॅनॉट एक्झॅक्टली नाव डायवर्ज ती गोल्डाचीच आसतली म्हणून।